यशवंत दत्त केळकर हा आता 25 वर्सां देवाची सेवा करता आणि पयशाचे हे न्हू करता आणि हांगा लोक तातले भावी येतात म्हणजे थोडे आंगवणीचे घर दितात थोड्याचे आंगवणी असतात खंय कोणा भुरगीं जावपाची कोणा घराची कामां सगळी कामाच्या देव करता आमी खेळ धुवा लोक पायपरा घालता घर घेवन आणि आमी सेवा करतात बामण हाडून वार्षिक लग्न करतात आणि वर्षभर आमी हेचें काम करता हांगा बाबरेश्वर देवस्थानाची वार्षिक ही जात्रा उत्सव आयज मोठ्या दोबाज्यान सकाळी फुडेंसून चालू जाल्ले आहा पुजा भितर चालू आहा वर्साचे वर्सा ह्या जागृत देवस्थानान हांव आशिर्वाद घेवपाक येता आमच्या वांगडा पंचायतीचे सगळे मेंबर आनी सगळे ह्या वाड्या वयले लोक आख्खे कोंगटकार बार्देसचो लोक नॉर्थ गोवाचो लोक हिंगासर येता ह्या देवस्थानान सगळे धर्माचे लोक येता क्रिस्तांव आमचे व्हडेकार जे नुस्तेमारी आहा तो ते हिंगासर पांयां पडपाक येता प्रसाद घेता सगळे ह्या वाठारान रावपी जे आमचे हिंदू आसूं मुस्लीम आसूं क्रिस्तांव आसूं ते सगळे एकवटान हिंगासर येता आयच्या दिसा प्रसाद जो आसता आयज फाल्यां परवां 7 दीस प्रसाद आसता एक दीस तरी ते हिंगासर येता प्रसाद ह्या देवाचो घेवपाक केळ्याची गोडाची जात्रा हिंगासर आदी फॉरेनर जे आहा ते 7 दिसां पेक्षा 4 दीस हिंगा येवन जेयताले वार्षिक फॉरेनर हे जे आमचे इंग्लीश आसूं बाकीचे लोक जे फॉरेनर आसूं ते हिंगासर बनाना फेस्टिवल म्हणून येताले आनी हिंगासर येवन फोटोग्राफी करून हिंगासर प्रसाद जेवन वचप हिंगासर पांयां पडप अशें म्हणून वार्षिक 15, 20, 25 वर्साचे फॉरेनर एवरी इयर येताले ह्या वर्सा बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक येवंक ना आयज देवा लागीं मागला आमी की गोंयान पॅन्डेमीक आनी इंडियेक पॅन्डेमीक जे भाशेन राखलां ते फुडें आमकां राखचें म्हणून कित्याक आमी पयला युरोपाक हो मोठो वेव सेकेंड वेव म्हणून स्टार्ट जाल्लो आहा कोवीड-19चो सेकेंड वेव चालू आहा आनी आमकां देवान राखलेले आहा आयज देवा लागीं मागला आमी सगळ्या लोकूय मागता की हो गोंयान आमचो वेवसाय चालू आहा हो चालू उरचो ट्युरिजम आसूं आनी कसलो वेवसाय आसूं हो चालू उरचो लोकांचें पोट भरचें लोकांक कितें तरी मेवचें म्हणून आमचें हें आहा तेचे भायर हिंगासर सुंदरशें देवूळ जावचें हे इतले वर्साचें देवस्थान हिंगासर आख्खे हे जाग्यार आमी ओडिपीन माग केल्ले आहा देवस्थानाचो जागो ह्या जाग्यार बरें सुंदरशें देवूळ जावचें बाब चानू आहा हिंगा तेजे वांगडी सगळे आहा देवस्थानाचे पंचायतूय आहा तेंचे कडेन मागता हांव की लोकांची एक भावना आहा की हिंगा एक बरें हे एट्रॅक्शन जावचें म्हणून आख्खे गोंयान लोक चर्चीस टेम्पल्स फॉरेनर इंडियन ट्युरिस्ट पळोवपाक वयता हे स्थानाचेर येता पूण हे आनीक हेचें ब्युटिफिकेशन जावचें हे हो एरिया सोडून हेचे भोंवतणी जे कितें करपाक जाय तितलें काम करचें म्हणून हांव कमिटी कडेन मागता चंद्रकांत सोडणकर बाबरेश्वर देवस्थानचो अध्यक्ष आयज हांव 57 बाबरेश्वर देवस्थानाच्या सगळ्या गोमंतकांक आनी कोंगटकारांक शुभेच्छा दिता तशेंच आज बाबरेश्वर देवस्थान एक जागृत देवस्थान एक कळमूट आहा जी जेका म्हणटा आमी गडाची जात्रा बनाना फेस्टिवल म्हणजे संवसाराक फामाद आहा बाबरेश्वर देवस्थान म्हणजे हो बाबरेश्वर देव हो म्हणजे एक हाकेक पावणारो जो कोण आंगवण करता हांगासर आयज समज आपले भुरग्याचें लगीन जावचें आपले कोण पुलिसां बळ आपले भरती मेळची जावं कितें ते हांगा आंगवण करता फुडल्या वर्सा ते म्हणटा जालें काम जाल्यार फुडें आपूण बरें घट दितलो तें काम जाल्या उपरांत घट हाडून अर्पण करतात तशेंच हांगा खुबशे हे करतात फॉरेनर येतात हांगासर व्हडले खोशयेन येतात आनी बनाना फेस्टिवल म्हणून इतले खोशी जावन वयतात सगळे संवसाराक आमची पब्लिसिटी करतात तशेंच हांगा आयज बाबरेश्वर देवस्थान जे आमी खुबशे हांगा काम केलां हांगा सुशोभीत काम केलां हांगा आमी फेवस बसयल्या
तशेंच पडण्यावरून लोकांची गैरसोय जाताली लोक खूब पयस येताले ताका लागून आमी एक म्हाज्यान एक टॉयलेट बांदला थंयसर तशेंच हांगासर ब्रिजेचे खांबे बसयल्या तशेंच हांगा खुबशे फेसिलिटी केल्या आनी एवरी डे हांगासर सदांच सत्यनारायण महापुजा आसता आनी सदांच प्रोग्राम आसता आनी महानैवेद्य आसता आनी खुबसो लोक हांगा येवन तेजो लाभ घेतात हांव सगळ्या कडेन मागता असो देवस्थान जात्रेचो बाबुशाचो दर्शन घेवचें